अशे राज्य आसा भारतान जेंची 2-3 सुद्धा स्टेट लँग्वेज आसा. तोय तेंचो मुद्दो आसा जाल्यार गोंयान कित्याक जावं शकना? गोंया भारतांत खंयच नात एक्सेप्ट 1-2 राज्यां आसात ज्या जाग्यार आतां सिक्कीम सारकी राज्य. आतां सिक्किमाची जर जिओग्राफी टॉपोग्राफी जर तुम्ही पळयली तुमच्या लक्षांत येतलें त्या येद्याशा राज्यांत पासून 4 वेगवेगळ्यो भासो उलोवपी लोक आसात. ही भास उलयता ताका ती कळना, ती उलयता ताका ही कळना, म्हणून सिक्कीम राज्याच्यो 4 राजभाशो आसात. पूण सिक्किमा कडेन गोंयची तुळा करूं नाका. सिक्कीम हो एक वेगळे तरेचो टॉपोग्राफिकली वेगळो असो एक प्रदेश आसा. सो जर चेंजीस करचे पडले आता राजभाषा कायद्यान जाल्यार जे मराठीचो जो उल्लेख केला तो काडपाक जाय म्हणटा तुम्ही? नाही म्हणजे पळय हांव सामको एक्स्ट्रीम तोका वचपी मनीस न्ही. तुम्ही प्रश्न कसो विचारता ताजेर हांव उत्तर दितलो. पण म्हजें मत आसा की सद्याक जो कायदो केला आमकां कोंकणी राजभास जावची म्हणून केदें व्हडलें आंदोलन करचें पडलें. बरोबर. कोणा विरुद्ध आंदोलन? जर सगळेच कोंकणी उलोवपी आनी सगळ्यांक कोंकणी जाय जाल्यार आंदोलन कित्याक जायलें? विरोध करपी कोण आशिल्ले सांग? तेन्ना विरोध करपी आशिल्ले ते आमचे आज जे आमकां कोंकणी प्रेमी म्हणटात त्या लोकां कडच्यान विरोध जातालो. आज हे कोंकणी प्रेमी मराठी प्रेमी म्हणटात ते आमी कोंकणीचेरय प्रेम करतात पण आमकां मराठी जाय म्हणटात. हें कशें म्हाका लॉजीक म्हाका बरें कळना. आनी म्हाका जेन्ना हांव कोंकणी जाय म्हणटा तेन्ना म्हाका मराठीन नाका म्हणना हांव राजभाशेन नाका म्हणना न्ही. आनी हो कायदो सगळे कडेन आसा तसो.